हे खातीर पवित्र सभेच्या सुरविल्या शतमनांनी पवित्र सभेच्या बापायांनी आमी तांकां फादर्स ऑफ द चर्च म्हणटा. तांणी सांगिल्ल्या मोलादीक उतरां मदलीं एक दोन काण तुमकां वाचून सांगता. आयचो मिस्तेर गुंडाये नियाळूंक आमकां सडीत आदार जातलो. सांग क्लेमेंत सान पेद्रोच्या पावलांनी चलुल्लो पापसाहेब जाल्लो तो आपल्या निर्देशांत अशें सांगता. आनी ह्या बाळकाक स्त्रियांक जल्मल्ल्या पैकी श्रेष्ठ प्रवादी जावन आसो जुवांव बाप्तिस्त सडीत साक्ष दिता आनी सांगता, पळया देवाची शेळी. निरापराधी बाळकांक पवित्र पुस्तकांत नेणट्यो शेळयो म्हूण आपयलां आनी त्याच पवित्र पुस्तकांत ताकाय देवाच्या शब्दाक जो आमचे खातीर मनीस जाल्ल्या जेजू की देवाची शेळी म्हूण आपयलां. होच तो देवाचो पूत, ताचें एकच बाळ, ताका मानवाल्लो तो. सान जुस्तीन मार्तीर आपल्या धर्म समर्थांत अशें सांगता, देवा बापा उपरांत आनी देव शब्दाचो मोग करता आनी ताचें आराधन करता. तो देवा तावन जल्मालो कित्याक तो आमचे खातीर मनीस जालो आनी आमचे कश्ट ताणें आपणाचेर वावयल्ल्यान ताच्यान आमकां गूण करूंकय जाता. येदोळपर्यान जायत्यांक एका लिपत्या रितीन तांचे थंय ओंपुल्ल्या सताक पळोवंक जालें. सताचें बी अनुकरण करचे सकत एकल्यांच्या तांकी प्रमाणे मेळचो एक विशय. तर हेर थोड्यांक ह्या सतांत भाग घेतल्या वरवीं देवाक वळखूंची कृपा मेळ्ळ्या. म्हणजे आमी समजणेंत ह्या शिकपांत मात्र ह्या दोतोनेन मात्र देवाची वळख घेवची न्ही, ताच्या मिस्तेरांनी भाग घेतल्यांत आमकां देवाची कृपा मेळ्ळ्या आनी ताका समजोवची तांक मेळ्ळ्या. कितल्या अपुरबायेची उतरां. देखून जेजू बाळकाचो मिस्तेर आमी नियाळतना परत्यान ताच्या मानाक गावया, निमाणें गीत गावया मिसाच्या पयलें आनी आमकांच आत्मीकपणी तयार करया. हे कंतार आमकां सगळ्यांक खबर आसचें बाळोक जेजू नामान तुका, देखून सगळीं सांगात गावया आमी. Jesu naman tuka rau tu amche sangi sada balok Jesu vandan tuka ata ani sada sarvada balok Jesu naman tuka rau tu amche संगी सदा बाळोक जेजू वंदन तुका आता आनी सदा सर्वदा. मुनी कुशी तू जल्मालोय जुसे बापा तू घाल जालोय साधो बोळो जाऊन वाडलोय आमकां देवी सांगा दिलोय बाळोक जेजू नमान तुका राव तू आमचे संगी सदा बाळोक जेजू वंदन तुका आता आनी सदा सर्वदा बाळोक जेजू नमान तुका राव तू आमचे संगी सदा बाळोक जेजू वंदन तुका आता आनी सदा सर्वदा.
बाबळे वेळगडी उदेल्या संभ्रम एक मिसाची देखून जराल प्रस्ताव आणि या मिसाचे आम्ही ऐकूया. फाटल्या 9 दिसांनी हांगासर क्रिस्तान शिकयली खरी वाट कसली म्हणून समजून घेवचे प्रयत्न आमी केला आसता. आतां उदेल्या ही सांज कुरपेची बेसावांक दिनवास दिवची बाळूक जिजूक मान करची. आयची लितुर्जी आमकां जिवीत आनी आशिर्वाद जोडूंक आशेतल्यांनी दरेजे जाली एकमात्र वाट पवित्र पुस्तकाची क्रिस्ताची म्हणलो संदेश दिता. थोड्या काळाक सोम्याचे वाटेन चलचे निर्फळ आनी वेळाचो विबाड बरें जाल्लें दिसना. सलवोनीस मेळटा म्हणून बगूंक पुरो. पूण नीत सर्वेस्परा कडेन आसा आनी आमचे इनाम आमच्या देवाच्या हातांत आसा. हो बरवसो सांडचो न्हय. देखून गरजे एकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कुरपेशी आसनाक लागीं सरया. आज सर्व भक्तिका पासून मागता हांव ह्या पुणशेताक येवन बाळूक जेजू थंय मोग आनी सवस्तकाय आशेवच्या हर एकल्याक बाळूक जेजूची सुभाम आशिर्वादा लाभ म्हूण मागया आनी प्रवेश गिता संगी हे दबाजीक फेस्त मीस सुरू करया. सर्व आमी उबे रावया. संतोषान उल्हासान भरून आम्ही आयल्या या मंदिरात. बापा सर्वच तुका आमचे ओपून भेटयता वर्गा बलिदान. वरत्या संतोषान उल्हासान भरून आम्ही आयल्या या मंदिरात. बापा सर्वच तुका आमचे ओपून भेटयता वर्गा बलिदान. देवान आमकां फावो केलो हो दीस ताका जावनी स्तुती सन्मान. मोगामय पासान भरलो हो दीस खुशी जाता आमचे तन-मन. सर्गीताळे मेळून मधुर गितां गावून सर्गीताळे मेळून मधुर गितां गावून ताका करता बापा प्रणाम. वरत्या संतोषान उल्हासान भरून आमी आयल्या या मंदिरात. बापा सर्वच तुका आमचे ओपून भेटयता वर्गा बलिदान. वरत्या संतोषान उल्हासान भरून आमी आयल्या या मंदिरात. बापा सर्वच तुका आमचे ओपून भेटयता वर्गा बलिदान. तुवें केल्ल्या सर्व उपकाराखातीर काळजांत वर्गा पाठयता. तुज्या दैवीक मोहूस मोगा खातीर आमचे जिवीत सगळे वासयता. तुजो मोगरी हाडून तुजी कृपा घेवून तुजो मोगरी हाडून तुजी कृपा घेवून नवे जिवीत बाबा
पाठयता पुरत्या संतोषान उल्हासान भरून आम्ही आयल्या ह्या मंदिरात बापा सर्वच तुका आमचे ओपून भेटयता वर्गा बलिदान पुरत्या संतोषान उल्हासान भरून आम्ही आयल्या ह्या मंदिरात बापा सर्वच तुका आमचे ओपून भेटयता वर्गा बलिदान देवान आमकां फावो केल्लो हो दीस ताका जावं दी स्तुती सन्मान मोगामय पासान भरलो हो दीस खुशी जाता आमचे तन मन सर्गी ताळे मेळून मधुर गीतां गावून सर्गी ताळे मेळून मधुर गीतां गावून तुका करता बापा प्रणाम पुरत्या संतोषान उल्हासान भरून आम्ही आयल्या ह्या मंदिरात बापा सर्वच तुका आमचे ओपून भेटयता वर्गा बलिदान पुरत्या संतोषान उल्हासान भरून आम्ही आयल्या ह्या मंदिरात बापा सर्वच तुका आमचे ओपून भेटयता वर्गा बलिदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्माचो एकवट तुमचे सोवे आसो भोव मोगाळ भाऊ भयणीनो आज ह्या फेस्ता दिसा हांगा आमी जमल्या ह्या फेस्ताचे उल्हास हांव तुमकां पटयता आय विश यू ऑल अ वेरी वेरी हॅपी फीस्ट डे बाळोक जेजू आमच्या जिवनांत कितलो इम्पॉर्टंट आसा म्हूण आमी जाणाव हें फेस्त आमकां एक चान्स दिता एक ऑकेशन दिता जेजू लागीं आमचो संबंध आसा पळय तो आणकी घट करूंक आज फेस्ता दिसा आमी येवन आसतना ही आमची पातयणी आमकां दाखयता देवा लागीं आसो संबंध आमकां दाखयता ह्यात पातयणींत हे मीस भेटोवंक आमी तयार जावया जायतली सुखी आमी करता देवाक एकामेकाक दुखयता देखून आमची पथकां आमची सुखी पुरा उडास करया देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणें मागया आनी ह्या मिसांत दुसऱ्यां खातीर आमी मागया ह्या फिरगजी खातीर ह्या श्रायना खातीर ह्या डायसिसा खातीर लेट अस प्रे फॉर आवर कंट्री एंड फॉर द वर्ल्ड स्पेशली फॉर पीस इन द वर्ल्ड आमी पातयणीन मागिल्लें जेजू आमकां खंडीत जावन दितलो एक घडी मौन जावन ही पवित्र मीस भेटोवंक आमी आमकां तयार करया हांव पातकी सरपदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता
मनान चिंतून आनी तोंडां अनुसरून वायटा दारून आनी बरें सोडून जायतीं पथकां केल्यांत ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पसत भगिवेन सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पुरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून सर पदवेदा देव आमची खाकुळ करूं आनी आमची पथकां बोगसून आमकां सोंसण्याच्या जिविताक पावों आमची मागणी आमची इंटेंशन्स पर उडास करया लेट्स ब्रिंग टू दिस ऑल्टर ऑल आवर इंटेंशन्स प्रितीच्या बापा जेजूचे भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा
ताणें बसयल्ल्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्त वरवीं तूं खरो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. द्वितीनियम पुस्तकांतले वाचप. पळय, हांव हांव तुजे मुखार जिवीत आनी सुख, मरण आनी दूख दवरतां. हांव आज तुका दितां ते सर्वेस्परा तुज्या देवाची उपादेश तूं आयक कशी जाल्यार. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कशी जाल्यार, ताच्या वाट्यांनी सरशी जाल्यार आनी ताचे उपादेश कायदे आनी नियमां पाळशी जाल्यार तूं जियेतलोय आनी तुजी संतत वाडटली. आनी तूं तुजें आदीन करूंक भितर सरताय त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुजें काळीज वांकडी वाट धरीत जाल्यार आनी तूं आयकना जाशी जाल्यार आनी ताळणेक संपडून हेर देवा मुखार सरपडून ताची पुजा करशी जाल्यार आज हांव तुमकां सांगतां, तुमचो सत्यानाश जातलो. ज्या देशांत भितर सरोंक आनी जो देश तुमचे अधीन करूंक तुमी जोरतान उरतात त्या देशांत तुमी लांब काळ जिवंक शकची नात. आकाशाक आनी पृथ्वेक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयतां. जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी शिरप हांव तुमचे मुखार दवरतां. जिवीत विंचून काड आनी तूं जियेतलोय. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी ताचे कडेन तीर एकवटान राव. कित्याक तोच तुजें जिवीत आनी सर्वेस्परान सपूत घेवन तुज्या पुर्वजांक अब्राहमाक, इसाकाक आनी जाकोबाक बसयल्या त्या देशांत तुज्या जिविताची लांबय हातूं आटापून आसा. देवाचे उतर हें. देवाचे उपकार. तांचो वावर सगळ्या संसारार विस्तारला, देवाची महिमा परगडच्या. तांचो वाव सगळ्या संसारात विस्तारला, देवाची महिमा परगडच्या. तांचो वावर सगळ्या संसारार विस्तारला, देवाची महिमा परगडच्या. तांचो वाव सगळ्या संसारात विस्तारला, देवाची महिमा परगडच्या. अंतरल देवाची महिमा वर्णिता, मळब ताच्या हातांचो वावर परगडता. हर एका दिसा ही गजाल संगीत आसा, हर एका राती ही कबार कळयत आसा. तांचो वाव सगळ्या संसारात विस्तारला, देवाची महिमा परगडच्या. सर्वेस्परान आपले परचेक आशिर्वाद दिता, तांच्या ताळ्यांचो आवाज आज आयकोंक येना. तरी तांचो ताळो प्रितुमेर गाजता, तांचो संदेश सगळ्या संसारार पावता. तांचो वाव सगळ्या संसारात विस्तारला, देवाची महिमा परगडच्या. तांचो वाव
सगळ्या संसारात विस्तारला देवाची महिमा परगटच्या सांत पावलान हेब्रामा घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप तर आमी उसारताव तो बोवात सीस सांबाळया कित्याक आमकां आसा एक श्रेष्ठ याजक सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत आनी तो कांय आमचे अस्कत्या विशीं कानवळायना तसलो श्रेष्ठ याजक न्हय आमचे बरीच सर संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगुल्लो तसलो तरी ताणें पाताक केलें ना तर गरजे आकांतांच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळच्या खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपेशी आशना लागीं सरया देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें फासल्या 2 दारींच्या तलवारी प्रास चड कांतूंक शकता तसलें प्राण आनी आत्मो संत आनी हाडांचो सर सयत मेकळें करता पर्यंत विदोंक ताका सकत आसा मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आमी चिंतना तें परकिता सगळ्या सृश्टेन देवाच्या दिश्टी भायर लिपोवन आसलें कांयच ना सगळें ताचें हुजीर उक्तें आनी दोळ्या मुखार सोडून दवरल्या बरी आसा त्याच देवाक आमी आमच्या करण्याचे लेख दिवंक आसा देवाचें उतर हें देवाची व्हड उपकार ताची वळख करूं आमकां पवित्र करूं तो मनशारू घेवन आयलो हालेलुया 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 सर्व स्पोर तुमचे सोबे आसो माथेवा पोरमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया हे आयकून हेरोद राये सगळो घाबरलो आनी तेच परी सगळें जेरुसलेम तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांक शास्त्रांक सांगता आपयलें आनी ख्रिस्त खंय जल्मोवचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो
तांणी सांगलें जुदेयाच्या बेथलेम शारांत कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेथलेमा जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकुल आतिलान न्हय कारण तुजे तावन उजबोतलो एक फुडारी इस्रायलाक म्हजे परचेक चलयतलो गवळी तो वळ हेरोदीन त्या ज्योतिशा लागीं कुशीन आपयलें आनी तें नेकेत्र तांकां दिश्टी पडिल्ली वेळघडी तांचे तावन समजून घेतली उपरांत तांणी तांकां बेथलेहमाक धाडलें म्हणून वसा आनी बाळकाची सत्रायेन सोदना करा तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया हांवें वचून ताका नमस्कार करी जय रायाचें उतर आयकून ते भायर सरन गेले तेदवां उदेताना तांणी पळयल्लें नेकेत्र परत्यान तांचे मुखल्यान वेतालें तें आनी शेकी बाळोक आसलो त्या जाग्या वयर रावलें तें तांकां दिश्टीक पडलें नेकेत्र पळोवन ते भोव सोड संतोश पावले थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मरिये सांगता देखलो आनी सरपडून ताका नमस्कार केलो उपरांत आपली दिव्यांची चिलां उक्तीं करून तांणी ताका आर्पिल्ल्यो काणिको भांगार दुंपू आनी रक्तांबळ पूण हेरोदिसरचीन तांणी फाटीं वचनाये म्हूण देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता बळका जेजुताई मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो दुसरीच वाट धरून ते पाटें गेले हो जावन आसा आयच्या फेस्ताचो संदेश दुसरीच वाट धरून ते पाटें गेले आमकां आमच्या चलत्या जिवितांत एक कडेन जावन अनेक कडेन वचचे तर आमच्या पैंगीणाक आमकां वाटेची गरज आसा आमकां मार्गाची गरज आसा सद्य आमी टू व्हिलरार पैन करता वा फोर व्हिलरार आमी पैन करता आमकां बरो मारोंक जाय बरो सपाय मारोंक जाय पणकुले आसलो फातर आसलो ट्राफीक आसलो मारोग आमकां नाका त्या वाटेन आमकां वचोंक बारीक कश्ट देखून आमकां बरो मारोग जाय आमकां कश्ट काडूंक नाकात बारीक सपाय मारोग आमकां जाय सद्य आमी गाडये बदलाक चलोन वचोंक आमी चिंता पांय वाटेन आमी वेता दुसऱ्यांनी वचोन झरिल्ल्या त्या वाटेन आमी चलता दुसऱ्यांनी वचोन झरिल्ल्या वाटेन मात्र आमी चलता बगलेक तेणें कित्याक म्हळ्यार बगलेक तेणें बोली आसात तेणें वाडिल्लें तण आसा आनी त्या बोल्या मदें आसले पणकुले आमकां दिसनात फातर आमकां दिसना जावंक पुरो जीवदाळी थंयसर आसात आनी जर तर त्या बोल्यांनी आमी गेल्यार खंडीत जावन आमकां घाय जावचे चान्सीस चड आसात आनी जीवदाळी आमकां साबोवंक पुरो आनी पणकुल्यांनी आमचे पांय पडल्यार आमचे पांय कुसकोवंकय पुरो देखून आमी कितें करता बऱ्या वाटेन मात्र चलता दुसऱ्यांनी वापारन झरिल्ल्या वाटेन मात्र आमी चलता हें आमच्या चलत्या जिवितांत मग अशें आमच्या आत्मीक जिवितांतय आमच्या ह्या आत्मीक पैणांतय आमकां वांटो आसात प्रत्येक रितीन आमी सांगवेत दोन रितीच्यो वांटो आसात एक वाट जावन आसा सलिसायेची वाट बारी सपाय मारोग बरो मारोग एकदम हायवे बरी आसलो मारोग आमी सांगवेत एक्सप्रेस हायवे ह्या वाटेर आमी कशेंय पैण करयेत बिंदास आमी पैण करयेत आमकां जाय जाल्ले बरी आमी पैण करयेत आमकां विसारतलो कोणी ना अनेक वाट आसा इल्ली कश्टाची वाट अशीर वाट ह्या वाटेन पैण करचे थोड्यांनी मात्र आनी ह्या देखून इंग्लिशांत ह्या वाटेक म्हणटात द रोड लेस ट्रॅवल्ड कित्याक ह्या वाटेर पैण करचे थोड्यांनी मात्र ही वाट इल्ली कश्टाची कित्याक ही क्रिस्ती मौल्याची वाट ही क्रिस्ती शेगुणाची वाट क्रिस्ताच्या शिकोवण्याची वाट ही देवाच्या उतराची वाट देवाच्या उतराच्या उजवडान भरलेली वाट आनी ही दुसरी वाट मोगाच्या न्हू आयच्या वांजलांत आमी पळयलें त्या ज्योतिश्यांनी विंचली ते दुसऱ्या वाटेन पाटींग गेले त्या दुसऱ्या वाटेन पाटींग गेले आमी पळयलें ते ज्योतिश्य
जुदेवाच्या रायाक नमस्कार करूंक आयिल्ले. ते उदेंतीचे ज्योतिश आमी जाणाव, बरे शिकपी मनीस, हुशार मनीस, जावंक पुरो तत्वशास्त्रांत, जावंक पुरो विज्ञानांत, जावंक पुरो ज्योतिशांत एकदम प्रवीण ते, बरे हुशार ते आसले. आनी हे ज्योतिशी कितें करतात, ते उदेल्ले ते नखेत्र पळयतात आनी तांकां कळटा की जुदेवाचो राय जल्मोवचो आसा, जुदेयान कसले की एक नावाल गडचार आसा आनी ह्या जुदेवाच्या रायाक नमस्कार करूंक ते भायर सरतात. मोगाच्यानो हे उदेंतीचे ज्योतिशी जुदेवाच्या रायाक नमस्कार करूंक भायर सरतात. कित्याक ह्या जुदेवाच्या ह्या उदेंतीच्या ज्योतिशाक तांचो राय नातलो काय. आमी जायते फावटी म्हणटा ते राय जावन आसले, ते राय जेजूक नमस्कार करूंक आयिल्ले, तर तेय राय जावन आसले जावंक पुरो. तर हे ज्योतिशी हुशार मनीस वा ते राय जाले जाल्यार ते राय ह्या जुदेवाच्या रायाक नमस्कार करूंक कितें येतात. जावंक पुरो तांकां कळीत आसलें ह्या जुदेवाच्या राया थंय कसली की एक विशेशता आसा, ह्या जुदेवाच्या राया थंय कसली की एक नावाल आसा आनी ह्या रायाक आमी नमस्कार करीचे म्हणून ते उदेंती तावन जुदेयाक ते पैन करून येतात आनी तांकां वाट दाखयता ते नखेत्र. त्या नखेत्रान दाखयल्या वाटेन मात्र ते येतात आनी अशें जुदेया तेवशी पैन करून ते खंयसर येवन पावतात, शिदा जेरुसलेमाक येवन पावतात. नखेत्रान हाडले तांकां जुदेया देवशीन वय, पूण जेरुसलेमाक न्हय, बगार बेतलेमाक. पूण ते येवन पावतात जेरुसलेमाक. जावंक पुरो तांचें लॉजीक अशें आसलें, जुदेवाचो राय जल्मोवचो आसा, जेरुसलेम जावन आसा जुदेयाचे राजधानी, जुदेयाचे कॅपिटल. आनी जर तर जुदेवाचो राय जल्माचे वो राय जल्माचे, तर ताणें खंयसर जल्माचे, त्या राज्याच्या कॅपिटलांत, राज्याच्या राजधानींत. कित्याक रायान जिवोवचें खंय, रायान जिवोवचें कॅपिटलांत, राजधानींत. तर जावंक पुरो एक लेखाशाराक घेवन, एक चिताब घेवन हे भायर सरन आयले आनी सीदा जेरुसलेमाक येवन पावले. तांच्या चिंतपा प्रकार ते जेरुसलेमाक पावले आनी जेरुसलेमांत ते कोणाक भेटले, रायाक न्हय, बाळकाक न्हय, बगार हेरोदीक. ह्या हंकारान भरलेल्या, कुश्टेपणान भरलेल्या, ह्या मत्सरान भरलेल्या हेरोदीक ते भेटले. पूण गरजेचें मोगाच्यानो ह्या हेरोदी सांगता ते मस्त वेळ रावंक नात. ताजे लागीं इल्ले विचार विनिमय करून ते भायर सरले आनी परत ते मुखारसून गेले आनी परत ते मुखारसून वेतना परत तांकां ते नखेत्र दिसलें. आनी ह्या विशयान आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, उदेताना तांणी पळयल्लें ते नखेत्र परत्यान तांकां दिसलें आनी शेकी वचून बाळूक आसले त्या जाग्यार वचून रावचें तांणी पळयलें. आनी उपरांत बरयणार म्हणटा हें नखेत्र पळोवन तांकां बारी खुशी जाली, बारी संतोश जालो. ते गेले, बाळकाक तांणी नमस्कार केलो, तांणी हाडिल्ले काणिको तांणी अर्पिल्यो आनी उपरांत कितें केलें, ते दुसरे दीस वाटदन पाटी गेले. पाटी जेरुसलेमाक ते वचोंक नात, हेरोदी सरशी ते पाटी वचोंक नात, बघा दुसरे दीस वाटदन पाटी ते ताच्या गांवाक गेले, नखेत्रान दाखयल्या त्या वाटेन ते पाटी गेले. आनी मोगाच्यानो हे नखेत्र आज आमकां जावन आसा पवित्र पुस्तक. हे नखेत्र आज आमकां जावन आसा देवाचें उतर आनी ह्या देवाच्या उजवाडान आमी आमचें आत्मीक जिवीत आमी मुखारसून व्हरूंक जाय. आनी हे देवाचें उतर आमकां मोगाच्यानो हेरोदी सरशी वन पायना, हे देवाचें उतर आमकां वन पायता बाळका सरशी. आनी आमी सर्व हांगासर जमलेलीं हांगा रुजवात जावन आसा. आमी सर्व आयल्या बाळका सरशी, बाळकाक मेळोक आमी आयल्या. आनी ह्या देवाच्या उतरा विशयी आमी आयच्या दुसऱ्या वाचपात आमी थंयसर आयकलें, हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत थंयसर बरयणार म्हणटा, देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक. देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक. पाजरले दोन दारीचे तलवारी प्रास चड कातरूंक शकतात आसलें. पळया कितले गुंडायाचें चिंतना. पाजरले दोन दारीचे तलवारी प्रास चड कातरूंक शकतात आसलें. प्राण आनी आत्मो खंयसर आसा, प्राण आनी आत्मो आमकां कळीत ना. प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडाचो सार सयत मेकळे करता पर्यंत विदूंक ताका ताकत आसा, ताका सकत आसा. ह्याच देवाच्या उतरा विशयांत देवूच इसाया प्रवादी मुखांतर अशें म्हणटा, म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजे सरशी पाटी येना. म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजे सरशी पाटी येना. बघा म्हजी कुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. आनी उपरांत किर्तनगार 119 किर्तनांत अशें म्हणटा, देवा
तुझे उतर म्हज्या पावलांक दिवो, तुझे उतर उजवाड म्हज्या वाटेचो, तुझे उतर म्हज्या पावलांक दिवो, उजवाड म्हज्या वाटेचो. तर मोगाच्यानो हें देवाचें उतर जावन आसा. दुसरी वाट आमी सर्वांनी सोलोंक जाय आसली. आनी ही वाट आमी वांजेलांत पळयता वा पवित्र पुस्तकांत पळयता जायते जण चल्ले. एका व्यक्तीक आमी घेवया, पेद्रू. पेद्रू आमी जाणाव भितरल्यान इल्लो भिवकुरो आनी चंचल, पूण भायल्यान मात्र एकदम धैर्यादीक म्हूण तो दाखयतालो. तुमकां हाचें उदाहरण दिवचें तर मातेवाच्या वांजेलांत 16व्या अध्यायांत आमी पळयता जेजू आपल्या शिसा लागीं विचारता, लोक हांव कोण म्हूण म्हणटात? आनी सकळशी जाप दितात. थोडे तूं जुआंव बाप्तिस्त म्हणटात, थोडे तूं एलिया म्हणटात, थोडे तूं जेरेमिया म्हणटात आनी हेर थोडे तूं प्रवादी मदलो एकलो म्हणटात. आनी जेजू विचारता, तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? आनी तेन्ना पेद्रूची जाप, तूं जावन आसा एक क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. तूं जावन आसा एक क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. आनी ही पेद्रूची जाप आयकून जेजू तांकां आपल्या कश्ट आनी मरणा विशयान विवरून सांगूंक सुरू करता. आनी ह्या वेळार पेद्रू कितें म्हणटा, सोम्या देव हें तुका निर्मिना जावं, सोम्या देव हें तुका निर्मिना जावं. आनी तेन्ना सोमी ताका म्हणटा, पयसर सैताना, म्हजे सरशिल्लो पयसर सैताना. वसू पेद्रू पयलें म्हणटा, तूं जावन आसा एक क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. आनी उपरांत वसू पेद्रू म्हणटा, सोम्या देव हें तुका निर्मिना जावं. निमाण्या जेवणार आमी पळयता पेद्रू सोम्याक म्हणटा, सोम्या तुजे पासत आमी बंदेंत वसोंक, तुजे पासत आमी मरूंक तयार, जैलाक वसोंक तुजे पासत मरूंक आमी तयार. आनी वसू पेद्रू उपरांत कितें करता, सोम्याक 3 फावटी नाकारता. आपल्या मेस्सियाक, आपल्या सोडवणदाराक तो 3 फावटी नाकारता आनी म्हणटा, हांव त्या मनशाक वळखच ना. त्या सोम्या सांगता 3 वर्सां तो जियेल्लो आनी त्या सोम्याक तो 3 फावटी नाकारता. पूण मग अशा उपरांत आमी पळयता जेदुआ पेद्रू पुनर्जीवन क्रिस्ताक मेळटा. जेदुआ ह्या पेद्रूचेर पवित्रत्व देवन येता. तेन्ना हो पेद्रू जुदेवा मध्ये थंयसर कुटसल्ल्या जुदेवा मध्ये उबे रावता आनी म्हणटा, जुदेव भावानो, नजरेचो जेजू देवान पसंत करून तुमचे मदें धाडलेलो मनीस. नजरेचो जेजू देवान पसंत करून तुमचे मदें धाडलेलो मनीस. तुम्ही ताका अनुभवाच्या मुखान कुडसायलो आनी तुम्ही ताका जिविशी मारलो. पेद्रूचें धैर्य पळया. पयलें भिवकुरो चंचल, आतां हो पेद्रू म्हणटा, जुदेवा मध्ये उबे रावन जुदेवाक बोट जोखून तो म्हणटा, तुम्ही त्या नजरेच्या जेजूक कुडसायलो आनी तुम्ही ताका जिविशी मारलो. आनी उपरांत वसू पेद्रू त्या तोंड्याक म्हणटा, रुप्या आनी भांगार म्हजे लागीं ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. पयलें आमी पळयलें पेद्रूचें तें धैर्य आनी हांगासर आसा पेद्रूचो तो भावार्थ. कित्याक पेद्रू जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत दुसऱ्याच वाटेन चल्लो, क्रिस्ताच्या वाटेन चल्लो, देवाच्या उतरा प्रकार तो चल्लो आनी तो धैर्यान भरलो, सोम्या थंय भावार्थान तो भरलो. मग आनेकलो आसा सांत पावलो. सांत पावलो पयलें खंयच्याय एका वाटेन चलो नासलो, खंयच्याय एका वाटेन चलो नासलो. क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक जिविशी मारूंक सोदतालो, तांकां कैद करूंक तो सोदतालो, तांकां कशें म्हणी नाश करीचें म्हूण तो चिंतून नासलो. पूण जेन्ना दमस्काच्या वाटेर सोम्याक तो मेळ्ळो, जेन्ना दमस्काच्या वाटेर सोम्याचो ताळो ताका आयकलो, ओ पावलो दुसरोच जालो. ओ पावलो दुसऱ्याच वाटेन चलोवंक ताणें सुरू केलें. आनी उपरांत ओ पावलो म्हणटा, क्रिस्त सोवे म्हाका कुडसायला, हांव आतां जियेतां, तो हांव न्हय, भागार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. पयलें होसू पावलो क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक नाश करूंक भायर सरलो. आतां होसू पावलो म्हणटा, आतां हांव जियेना, भागार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. तर ही जावन आसा पावलोची दुसरी वाट. तो क्रिस्ताच्या वाटेन चल्लो. आनी थोडे आसात मोगाच्यानो आमचे पयले क्रिस्तांव. आनी ह्या पयल्या क्रिस्तांवांक आमी दंडाच्या कृत्यान पळयता, तांकां नव्या वाट्याचे पाटलावदार म्हणटात. नव्या वाट्याचे पाटलावदार. पयले जावंक पुरो ते जुदेव जावन आसले, पयले जावंक पुरो ते समारियाकार जावन आसले वा जेंतील जावन आसले. पूण जेन्ना तांणी क्रिस्ताचो पाटलावदार करूंक सुरू केलें, जेन्ना ते क्रिस्ताच्या वाटेन चल्ले, तांकां नव्या वाट्याचे पाटलावदार म्हूण आपोवंक सुरू केलें. कित्याक
तांची आतां वाट जावन आसली मोगाची वाट. कित्याक सोम्यान सांगलें हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकां मोग करूंक जाय. आतां ताची वाट जावन आसली बक्षणाची वाट. कित्याक सोम्यान पेद्रूक सांगलें 7 पावटी न्ही पेद्रू 7चे 70 पावटी तुवें बक्षूंक जाय. आतां ताची वाट जावन आसली दयाळ्याची आनी बक्ष आनी काकुळतेची वाट. कित्याक सोम्यान सांगलें तुमी म्हज्या ल्हान भावांक कितें करतात तें म्हाकाच तुमी करतात. आतां ह्या पयल्या क्रिस्तांवाची वाट जावन आसली कालतेपणाची वाट. कित्याक सोम्यान तांकां सांगलें जो कोण आपणाक कसो वर्तो करता तांकां देव कालतो करतलो आनी जो कोण आपणाक कसो कालतो करता तांकां देव वर्तो करतलो. ह्या पयल्या क्रिस्तांवांनी सोम्याच्या वाटेन ते सरले आनी तांकां अखेरेक कितें म्हूण आपयलें क्रिस्तांव म्हूण आपयलें. इंग्लिशान आमी क्रिश्चन्स म्हणटा ग्रेकांत हाका शब्द जावन आसा क्रिस्तियानोस. क्रिस्तियानोस आनी हाचो अर्थ जावन आसा क्रिस्ताचे पाटलावदार. पयले तांकां नव्या वाटेचे पाटलावदार म्हूण सांगलें आनी उपरांत आंत्योकांत तांकां क्रिश्चन्स म्हूण आपयलें क्रिस्तियानोस म्हूण आपयलें क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हूण आपयलें. कित्याक तांणी ही दुसरी वाट विसरली जेजूच्या शिकोवणेची वाट देवाच्या उतराची वाट आनी ह्या वाटेर मोगाच्यानो ते सरले. थोड्या दिसां आदीं आमी सोशल मिडियांत ही एक घडली गजाल आमी वाचल्या जावंक पुरो. अमेरिकाच्या जॉर्जियांत घडलें घडीत एकलो 15 वर्साचो भुरगो ब्रेड आनी चीज एका स्टोरांत हांव सोडटाना शिरकोन पडलो. ह्या भुरग्या वयर अशी चार्ज शीट वाचल्या उपरांत जज ह्या भुरग्या कडेन विचारता तुवें त्या स्टोरांत हांव चोरी केल्या गी. भुरगो जाप दिता वय ब्रेड आनी चीज हांवें सोरल्या. जज विचारता कित्याक तुवें चोरी केली. चरको म्हणटा म्हाका ताची गरज आसली. जज म्हणटा तुका सोडच्या बदलाक मोलाक घेवं येता न्हय. चरको म्हणटा म्हज्या कडेन पयशे नातले. जज म्हणटा तुवें घरच्या कडेन विचार येता न्हय. चरको म्हणटा म्हजो पप्पा सरला म्हजी मम्मी पिडेस्त आसा तिका वावर करूंक जायना आनी हे ब्रेड आनी चीज हांवें सोरुल्लें म्हज्या मम्मी पासत कित्याक म्हजी मम्मी 3-4 दीस जावन जेवंक ना. जज म्हणटा तुका कित्याक कसलेंय काम करूंक जायना. चरको म्हणटा हांव एका शॉपांत काम करतालो. परच्या परो म्हजी मम्मी मस्त हुशार नासतना पडली आनी तिका हांवें आस्पत्रेक व्हरचें पडलें आनी ह्या पासून हांवें एक दीस रजा काडचें पडलें आनी हांवें रजा काडलेल्याक म्हाका कामांत लस्सो काडलो. जज म्हणटा तुका सोडच्या बदलाक कोणाय लागीं विचार येता न्हय. तुका सोडच्या बदलाक कोणाय लागीं विचार येता न्हय. चरको म्हणटा हांवें सकाळीं जावन जायत्या लोकां लागीं विचारलें जायत्या लोकां लागीं भीक मागली पूण कोणेय म्हाका कांयच दिलें ना. उपरांत अखेरेक हांवें निर्धार केलो सोरूंक हांवें निर्धार केलो. ह्या चरक्याची सर्व जापी आयकून अखेरेक जज तीर्प दिता आनी म्हणटा ह्या चरक्यान केल्ल्या चोरयेक आमी सर्व जबाबदार जावन आसा. हांगासर जमली आमी सर्व जबाबदार जावन आसा. म्हाकाय कुटसून आमी जबाबदार जावन आसा. देखून आमी सर्वांनी $10 फायन भरूंक जाय. आनी अशें सांगून जज आपल्या पॉकेटीक हात घालन आपल्या पर्साक हात घालन $10 काडटा आनी थंयसर मेजार दवरता. उपरांत मुखारसून जज म्हणटा त्या शॉपाच्या ओनरान $1000 फायन भरूंक जाय. कित्याक त्या शॉपाच्या ओनरान ह्या बुकेल्ल्या चरक्या भुरग्याक पुलिसांक ओपसिलो. आनी उपरांत जज म्हणटा हे सक्कळ अशे कलेक्ट जाल्ले फायनाचे पयशे आमी सगळ्यांनी त्या चरक्या भुरग्याक दिवंक जाय. आनी उपरांत जज मुखारसून अशें म्हणटा हे कोर्ट ह्या बुकेल्ल्या चरक्या भुरग्या कडेन बोगसाणें मागता. हे कोर्ट ह्या बुकेल्ल्या चरक्या भुरग्या कडेन बोगसाणें मागता. मग अशें ही जावन आसा दुसरी वाट. ही जावन आसा सोम्यान दाखोवची वाट. ही जावन आसा मोगाची वाट. ही जावन आसा कलतेपणाची वाट. ही जावन आसा माया मोगाची वाट. ही जावन आसा दयाळ्याची काकुळतेची वाट. तर मोगाच्यानो ह्या वाटेर सोलोंक जावन दी आमचे प्रयत्न. देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी सर्वां सोलोंक प्रयत्न करया. ती दुसरी वाट त्या ज्योतिशांनी विसरली आमी सर्वां धरया. खंडीत जावन आमी हेरोदेसाची पावचे ना बगार बाळकासरशी आमी पावतले हांव आनी तो बाळोक खंडीत जावन आमकां आशिर्वादीत करतलो. आमेन.
भावार्थाच्या मागण्याक उबे रावया. मोगाच्या भावा भयणीनो, एक कुटुंब जावन बाळोक जेजूच्या नांवान आमी हांगा सांगाता मेळ्ळ्या. एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जाय सांगाता मेळटा. थंय तुमी आमचे संगी रावता आनी आमची मागणी आयकता. ह्या बरवशान आतां आमची मागणी सरस्वरा थंय उबारया. बाबा दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. पदवेदार बापा, संवसारभर विस्तारलेले पवित्र सभेक एकवट कुटुंब म्हूण लेखून तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखोवन दिल्ले वाटेर खुद्द चलोवंक आनी हिंडाक मुखेलपण दिवंक तुवें विंचून काडलेल्या आत्मीक वडिलांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. तांचे आत्मीक जिवीत सोर लोकांक आमकां तुज्या मोगाची कुणाजायशें कर म्हूण मागता हांव. दयाळ बापा, दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. आमच्या कुटुंबांत विंचून काडलेल्या धर्मीक भावा भयणींनी बायबलीक मौल्यांक विश्वासी आनी तीर रावोवंक आनी तुजे मिसांव मोगान आनी व्हड आसक्तेन करूंक पवित्रत्मेच्या देण्याने बर म्हण मागता हांव. दयाळ बापा, दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. कुटुंबा जिविताक वेंग मारिल्ल्या समेस्त आमच्या क्रिस्ती भावंडांनी स्वदमन, समाधान, सोसणीकाय, मोग, दयाळाय, बरेंपण, विश्वासीपण, बळेपण आनी संतोष हाडटा ती वाट विंचूंक आनी कुटुंबा जिवीत फळादीक करूंक उर्बेन बर म्हण मागता हांव. दयाळ बापा, दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. एकामेका हाताक हात दिवन बाळो जेजूक मान करूंक आदार लाभयल्या सोमेस्त दानिनी, हितचिंतकांनी, स्वयंसेवकांनी आनी वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्ल्या सोमेस्त उदार मनाच्या भावा भयणींनी वैयक्तीक जिणेन संतोष आनी समाधान जडूंक तशेंच कुटुंबाच्या मागण्या मुखांत बळवंत क्रिस्तांवां जावंक आनी तुका साक्ष दिवंक फावो कर म्हूण मागता हांव. दयाळ बापा, दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. आयच्या ह्या दिसा इतल्या व्हड संख्यान तुज्या पुताच्या बाळपणाक मान दिवंक जमलेल्या समेस्त भाव भयणींक तुजो भरपूर मोग, निरंतर रक्षण, बरी भलायकी आनी जिणेन दादोसकाय लाबोवन दी म्हूण मागता हांव. दयाळ बापा, दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक. भोव मोगाळ बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या बाळपणाक आज आमी मान करतना तुज्या पवित्र नांवाक उलो मारता हांव. तुज्या पुताक वळखून लागीं आयिल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळें, समाधान आनी शांती मेळ्ळी. हें भाग हांगा जमलेल्या समेस्तांक आनी तुजे खातीर लालयता तांकां सट्टांक मेळूं. आमी तुज्या थंय उबारल्यान ती मागणी आयक
आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां बरें आनी जिवीत दिता तेंच फावो कर. ही मागणी आमी करता तुज्या एकल्याच पुता बाळूक जेजू वरवीं. आमेन. गीत संको 21.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता ती आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमचे काळजा उबारोया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसोया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा, सवकाळी आनी सतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरपता. जिव्या भवार्थांतचें पुनर्जीवनपण परगडता. तिरबरोशान ताच्या मैमेवंत येण्याक आत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुजे पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेन ती तावन आस्तमे पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काश परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमचे समेत जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात.
ही म्हजी रक्ताची काज. नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समस्त मनच्या पसत ते वारवतले. ही म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatuya. Sumya Jesu tuje मरण आम्ही संभ्रमताव. तुझे पुनर्जीवन पाव आम्ही परगटाव. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा, आमच्या सोडवणे पसत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मारण असो, ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सर्गा सोडल्या असो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगत जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्मान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी देवाचे माये भोव बागेन ओंकार मरयेच्या तुज्या बागेवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या आनी सोमेश्वर भक्तां सांगता तुवें विणसून काडलेल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांच्या विनवण्याचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या सक्रा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या आनी हांगासर जरसच्या वलेरेन बिस्पाच्या पवित्र सभेच्या समेस्त गवड्या आनी मनेऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वडसुरे तुजे पवित्र सभेक बाबतांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बाप्पा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावां भयणींक आनी तुजे इश्टगतेर ह्या संवसाराक अंतरल्या सोमेस्तांक मायपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. We'll sing together. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणा, सर्पद्वेदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका, ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मानून मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन गावया.
तेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवेशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्याच्या शांते खातीर मागणें करया. आमच्या काळजांनी आमच्या घरांनी सोम्याची शांती आसूं दी म्हूण. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तांकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. शेळयाच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ರೈಸ್ತೇತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ನಾವೀಗ ವಿತರಿಸುವ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. गीत संको 30.
गीत संको 38 प्रार्थूया. प्रितीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नांवान मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. हे तुज्या मोगाचे येवजणे पासत ओ दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशाक पवय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाखाणूंक आमकां पवय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयेकन बसात. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, 9 दिसांचे नव्यान संपवून आज फेस्ताच्या पयल्या दिसाचे दबाजेक मिसाच्या बलिदानार आमी हांगासर आसा. दिनदेवाक आमी अर्गां दिता. ताज्या पुता द्वारे जायती कृपा ताणें आमच्या वयर वतल्या. सर्व भक्तिकांक जेजू बाळकाच्या फेस्ताचे शुभाशय हांव पटयता. हॅपी फिस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू.
बाळोक जेसू तुमकां सांबाळू तुमकां आशिर्वाद घालूं तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाच्या वयर ताजी कृपा सदांच आसूं आनी हे नवे वर्स आमी प्रारंभ केला आसता जानेवारीचो म्हयनो हो तुमकां सर्वांक बागी वर्स मागता आनी तशेंच जेजू बाळकाची बेसांवां तुमचे वयर तुमच्या कुटुंबाच्या वयर सदांच आसूं दी म्हणून आमी मागता आयचे हे मिसाचे दबाजेक मीस प्रधान याजक सावन आमच्या मदें आसात मानादीक बाप दोतोर दीपक वरेलियन तावरो दिल्ली आर्च दिएसीचे ऑक्झिलरी बिस साहेब मोटव्यान आमच्या बिस साहेबाची थोडी परिचय हांव तुमकां दिवंक आशेतां बाप दीपक वलेरियन तावरो चिकमंगळुरांत जल्मल्ले आपली प्रायमरी आनी हायस्कूल संपोवन बिहार राज्याच्या मुझाफरपूर दिएसीच्या मायनर सेमिनरीक ते वतात उपरांत मॉर्निंग स्टार कोलकाता सेमिनरींतून फिलॉसॉफी ती संपयतात सेंट आल्बर्ट्स सेमिनरी रांची हांगा तावन थियोलॉजी ते संपयतात अशें 1996 मेयाची 10 तारीख 1996 मे 10th बापांक याजाकी दिक्षा लाभली आपली सुरवेल्ली वर्सां बापान सहाय्यक विकार जावन सेवा दिली उपरांत मायनर सेमिनरी मुझाफरपूर बिहार हाजे रेक्टर ते जावन तांकां बिस्पांनी सेवा दिवंक धाडलें थोड्याच वर्सांनी सेंट आल्बर्ट्स सेमिनरी रांची हांगाचे रेक्टर जावन ते चुनाय जाले स्पिरिच्युअलिटीचे वयर तांणी उसले शिकाप जोडलें आसा आनी एका वर्सा आदीं सारी सुमार 2.5 वर्सां आदीं कार्बेल सायबिणीच्या फेस्ता दिसा जुलय 16 तारीख 2021 बापांक दिल्ली आर्च दिएसीचे ऑक्झिलरी बिस्प जावन पाप साहेबान नेमाक केलें आमकां वर्तो संतोष भोगता आमकां वर्तो संतोष भोगता बापांनी आमी दिल्लें ते इन्विटेशन स्विकार करून हांगासर येवन आम्हा सर्वां खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटयलां आनी तशेंच आशिर्वाद बाप आमकां थोड्याच वेळांनी दितले आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा बापानो आनी तशेंच तुमच्या मिसावांत एक याजाक जावन एक बीस साहेब जावन एक गोवळी जावन जायती रेस्पॉन्सिबिलिटी आनी तशेंच मिसांव देवान तुमकां दिलां आसता तो बाळोक जेजू तुमकां सांबाळून दी आनी तुमच्या सर्व मिसावांत तो सर्व बरेंपण तो तुमकां दिवन दी म्हणून आमी मागता आनी आशेता देव बरें करूं बापानो ह्या वेळार हांव मागता आमच्या कोवेंतचो वडील बाप चार्ल्स सेरावो बेस साहेबांक सन्मान करतले आयचे ह्या मिसाक भोव वर्त्या रितीन देवाचे उतार आम्हा सर्वांक म्हूण दिला आनी शिकवण दिल्या बाप रिचर्ड सल्डाना कार्मेलीत प्रस्तुत मडन त्यारांत आपली ते सेवा दिवन आसात तांकांय देव बरें करूं ह्या मिसाच्या बलिदानाक हांगासर आमचे सैर याजक सण आयल्या हर एका याजकांक ह्या मिसा वेळार साहा भेटवणी केल्ल्या हर एका याजकांक आनी तुमकां सर्वांक जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वादा आमी मागता ह्या वेळार आमच्या ह्या पुणशेताक सेवा दिवची जायतीं जाणां आसात हांकां मान करचो आमचो उद्देश ह्या निमती हांव मुखार आपयतां आमच्या कोवेंतचो वडील बाप चार्ल्स सेरावो मुखार येवचे आनी मानाची वात आमच्या ह्या पुणशेताक सेवा दिवच्या हर एकल्यांक वांडूंक हांव आपोवणें दितां आमच्या ह्या पुणशेताक सेवा दिवचे आमचे थोडे संघ संस्थे कार्मेलितांची तिसरी वर्द OCDS जेसी OCD बाळोक जेजूचे कुटाम मेल्विन सोल्जर्स ऑफ इन्फेंट जीजस
क्लिफी, इन्फंट जीसस ऑटो रिक्षा युनियन क्लॉडी, जेवण समिती लोवेट बिचय. सांगतास आमकां खंयच्याय प्रॉब्लमांत आसतना सलाह सूचन दिवचे आमचे मुखेली जावन आसात रॉय कॅस्टेलिनो PRO मंगळूर डायसिस, आयवन डिसोसा राजकारणी, आमचे ह्या पूर्ण शेतांत सेवा दिवचे जायते जाण आसात. फ्लॉसी, रोशन, लविटा, प्रमिता, क्लिओन, सुनील, ऑल्विन, फ्रांसिस, ग्रेशियन, लॉय, लॅरन, लिंटन, हॅरी, सायमन, वीरप्पा पुजारी, सुंदरा, जानेट, प्रियल असरादो, अनिशा, जॉयल बाहा, पुष्प पार्वती, सुशीला वारीचा, रॉबर्ट रेगो, प्रवीण गलबावो. आमचे पुणशेत सुंगर सुंचे फुलांनी वा दुसऱ्या सर्व रितींनी हे अरेंजर्स ह्या रितीर आसात. तुलीप फ्लावर्स आमचे सगळे वर्स आमची वेदी अलंकार करतात. तशेंच अरेंजर्स संभ्रम, ग्लॅनी डेकोरेशन्स, लोबो अरेंजर्स, जनरल फ्लावर्स, बेन्स इलेक्ट्रिकल्स, स्टॅनी बंटवळ, क्रिस साऊंड्स क्रिस्टोफर, प्रसाद प्रिंटर्स प्रवीण, विनिशा प्रिंटर्स संतोष आणि सविता, सॅमसन आमचे इलेक्ट्रिशियन एडवर्ड ब्रायन. आमच्या मिसा वेळार हर एक रितीन आमकां म्युझिक्स दिवन कीबोर्ड खेळोवन वा कॉयरांद्वारे आमकां कुमोक दितात. सायमन बाजाल, क्रिस्टोफर क्रिस्ती, ऑस्वर्ल्ड बेंदूर. तशेंच ह्या फेस्ताक तयारी जावन आमकां कुमोक दिल्ले जावन आसात नील नेत्रावती पेट्रोल स्टेशन. देव बरें करूं फादर चार्ल्स. देव बरें करूं म्हणटा ह्या 9 दिसांनी आनी फेस्ताच्या 2 दिसांनी सरी सुमार 115 मिसां आमी आसा केल्ली आनी ह्या सौर मिसाक जायते यासाक हांगासर येवन मिसां भेटयिल्ले आनी तशेंच 6 मीस भेटयिल्ले. सर्व यासाकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या सौर मिसांक जायत्यांनी आमकां कुमोक दिल्या कॉयरा द्वारे. जायत्या फिरगजीतावन जायत्या ग्रुपांतावन आमकां कॉयर ताडी दिला आनी तशेंच मिसाची बलिदान वर्त बरीत भेटोवंक आमकां कुमोक केल्ल्या सर्व कॉयराच्या संद्यांक सर्व कॉयरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी बाळक जेजूची आशिर्वादां तुमचे वयर वता. ह्या सौर मिसांनी वेदी सेवा दिल्या सर्व आल्तार भुरग्यांक, सर्व संघ संस्थेच्या संद्यांक आनी वॉलंटियर्सांक, सर्व भक्तिकांक आनी उदार मनाच्या सर्व व्यक्तींक आनी वाहनां प्रत्येक सन उदार मनान आमकां दिल्ल्या रोड्रिगस कॅटरर्स आनी लोबो अरेंजर्स, एम्बुलेन्स आमकां दिल्ल्या जॉस्सी, तशेंच ಹಲವಾರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಆ ಬಾಲ ಯೇಸು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ, ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಂಬ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಹಲವಾರು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. परत तुमकां सर्वांक बरें फेस्त मागता आनी जेजू बाळोक तुमकां आशिर्वाद दिवं दी. सर्व आमी उबी रावया. बाळोक जेजूच्या मानाक अर्गां मागणे आमी सांगता मागया. ए बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुज्या मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची मागणी आमी भेटोवंक आयल्या. तुजी काकुळदी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापाच्या इमाजे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी.
सर लोकांक तुझ्या बाळपणाक मान देव दीत आणि तुझी कळनातली दैवीक मजो जडून दीत सर स्तुती आणि महिमा जावं तुका बाळका जेजूक आमेन. मिसाच्या अकरेक बेसांव घेवंक आमी तयार जावया. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. देवान तुमकां काळोखांतली आपल्या विचित्र उजवाडाक आपयला. तो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तुमची काळजां बावर्तान बरवशान आनी प्रितीमोगान तीर करूं. काळोखान बुडलेलो संसार आज जेजू क्रिस्त आपल्या प्रकाशान उजवाडायता. तुम्ही विश्वासान तसो पाटलाव करतात तर तुमच्या भाव भयणींक तुम्ही उजवाड जावच्याक तोच तुमचे क्रिस्ती जिवीत परजळीत करूं. नेकेताच्या उजवाडान विद्वानांनी जेजूक उजवाडाच्या उजवाडाक सोदलो आनी व्हडा संतोशान ओळखलो. तशें ते संसारी पैंड संपलाच तो तुमकां रूप पळोवंक मेळो. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्माचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सवे सदां आसूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मोगाचनो फाल्यां फेस्ताचो दुसरो दीस हांगासर मिसां ह्या बरी आसतली. सकाळीं 6 वरार, सकाळीं 7:30 वरार, 9 वरार आनी 10:30 वरार कोंकणी भाशेंत, दनपारां 1 वरार कन्नडा भाशेंत, सांजेर 4 वरार मलयाळमांत सिरो मलबार रीत आनी सांजेर 6 वरार परत संपवण्याचे दबाजीक मीस. बरी रात तुमकां सर्वांक मागता. आनी एक 2 मिनटां एक्स्ट्रा हांव तुमचे लागीं विचारता. ते थोड्या तेंपा पयलें फादर रॉवेलान म्हाका कॉल केलें आनी विचारलें फेस्ताचे मिसाक येवंक जाता गे म्हणून. म्हाका इल्ली खावजणी जाली कित्याक म्हळ्यार हांव घाटाघाट म्हाका बरी कोंकणी येना. घरा इल्ली उलोवन संवय आसली बट कोंकणीन मीस करून संवय नासली कित्याक म्हळ्यार चिकमंगळूर कन्नडान मीस जावचें आहलें. बट फादरान म्हाका एनकरेज केलें शर्माव दिवंक दुसरो पदराप दितलो म्हणून आनी हांव ओप्पलो. एंड आय एम हॅपी आय डिडंट मेक ए मिस्टेक कित्याक म्हळ्यार हांव ना म्हणलें जाल्यार हे भाग म्हाका आज मेळचे ना. तुमचो भावार्थ तुमची पातयणी पळोवन म्हजो भावार्थ आनी म्हजी पातयणी चड जाल्या. येस आय गो बॅक विथ इनक्रीज्ड फेथ इन द लॉर्ड. मस्त खुशी जाली म्हाका हांगा येवन म्हाका अवकाश दिल्ल्याक फादर रॉवेल थँक्यू व्हेरी मच. हे मीस हांवें तुमचे खातीर भेटयलां. म्हजे खातीर आनी नॉर्दर्न मिशन्स खातीर मागणें करया. आमकां तुमच्या मागण्याची गरज आसा स्पेशली डेली डायसिस. डेल्ली कॅपिटल सिटी वय बट डेली डायसिसांत 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा आर दे. 9 डिस्ट्रिक्ट्स उडली डायसिस उडलें मिशन आसा आनी आमकां पाद्रापांची रिलिजियसांची गरज आसा. म्हजें उतर आयकून हांगा तरणाट्यांक कोणाक देवाचें आपोवणें मेळत जाल्यार please contact me. You're most welcome to Delhi Archdiocese. Once again, I wish you all a very happy feast. God bless you all. सर उबे रावया. आमचे कार्मेल खोयर सांगता निमाणे अकरेचे गीत. गीत 47.
सुचे प्रवेश निवारा आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले पापाचे आणि राजाचे पवित्र दर्शन नावी आमेन. मग तुमच्या हातांत आसा त्यो कट दिल्यो थंय कदलार सोडा फाल्यां मिसाक उपकारता.